राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी आज नवी दिल्लीत संस्कृतम 2026 या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचे उक्तावण झाले। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था हांच्या वतीन हे 3 दिसाचे चर्चासत्र आयोजित केला। आयुर्वेद आणि अरविल्ली शस्त्रक्रिया ह्या मळावेले संशोधन आणि सहकार्य हांका नवी दिका दाखोवपी मतां ह्या चर्चासत्रात तज्ञ मांडटले। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी उपराष्ट्रपती भवनात द व्हॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स ह्या पुस्तकाचे विमोचन झाले। प्राध्यापक डॉ. S. शिवकुमार हांनी संपादित केलेले हे पुस्तक कॉमनवेल्थ लीगल एज्युकेशन असोसिएशन आणि थॉम्सन रॉयटर्स हांनी प्रकाशित केला। केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय हांच्या यजमानकीखाला ब्रिक्स देशांच्या श्रम आणि रोजगार मंत्र्यांची बसका सुरू झाली। ह्या बसकेत ब्रिक्स देशाचे मंत्री आणि वडील अधिकारी वांटेकार झाल्यात। बदलत्या रोजगार व्यवस्थेक अनुसरून सामाजिक सुरक्षा, बायलांचो श्रम बाजारातलो वांटो, कुशळताय उदरगत, गिग आणि हेर प्लॅटफॉर्म हाचे वरवीं कामगारांच्या हिता खातीर डिजिटल तंत्रज्ञानाचो वापर ह्यासारख्या महत्वाच्या विशयाचेर ह्या बसकेत चर्चा जातली। संवसारीक युवा कुशळटाय दिसा निमतान पणजेंतल्या कला अकादमी संकुलात खासा कार्यावळीचे आयोजन केले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळीचे उक्तावण केले। शिष्टाचाराप्रमाणे उक्तावण जाले उपरांत केले उलोवपांत तरणाट्यांमध्ये आशिल्ल्या कुशळतायेचो वापर करून तंत्रज्ञानात व्हड झेप घेतल्या अशें तांणी सांगलें। शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयक जागरूकताय जावची म्हापशेचे आमदार आणि विधानसभेचे उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांणी झाडांची बियां वाटपाची मोहीम चालीक लायल्या। म्हापशे मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या शाळांनी वचून ते सीड्स किट्स विद्यार्थ्यांक दितात। पणजूणचे जिल्हा पंचायत वांगडी आणि भारतीय जनता पक्षाचे खडेगांठ कार्यकर्ते नारायण लाडू मांद्रेकर हांका काळजाच्या आताकान मरण आयले। तांची पिराय 55 वर्सां आशिल्ली। काल मंगळारा सांजे पणजूण पंचायती लागसार आशिल्ल्या श्री कुट्टेश्वर देवळांत नियमीत आरती कार्यावळ सोंपले उपरांत ते लागसार आशिल्ल्या गाड्यार च्या घेवपाक बसले आसतनाच तांकां काळजाचो आताक आयलो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सर्गेस्त नारायण मांद्रेकर हांच्या घरा वचून तांच्या कुटुंबियांची भेट घेवन वासपूस केली। आमदार मायकल लोबो हे लेगीत हजर आशिल्ले। केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेच्या साबार निर्णयाविषयी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत माहिती दिली। पर्यटन, सेमीकंडक्टर आणि येरादारी ह्या विशयांचेर ह्या बसकेत साबार निर्णय झाले। फिफा विश्वचषक सर्तीच्या पहिल्या उपांत्य फेरयेंत स्पेन पंगडान फ्रांसाचो 2-0 असो पराभव करून निमाणे फेरयेंत प्रवेश मेळयला। अमेरिकेत टेक्सासात जाल्ल्या ह्या सामन्यात मायकल ओयारझबाल हांणी 22व्या मिनटाक गोल करून स्पेनाक आघाडी मेळोवन दिली। बर्मिंगहॅम हांगा जाल्ल्या पहिल्या एकदिसाच्या क्रिकेट सामन्यात भारतान इंग्लंडाचो 8 गडे वगडावन 28 बॉल राखून पराभव केलो। 3 सामन्यांच्या निमाणे 1-0 अशी आघाडी घेतल्या। पहिली फलंदाजी करतना इंग्लंड पंगडाची सुरवात बरी आशिल्ली, मात भारतीय गोलंदाजांनी अचूक मात करत इंग्लंडची अवस्था 6 बाद 107 अशी केली।